मोगाळ बाबडोनो आयज परतून देवाचें उतर नियाळोवंक आनी एक धाकटुली शिकवण घेवंक हांव जेजूच्या नांवान तुमकां आपणें दितां. हे पवित्र आत्म्या, सोम्या जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें नवें जिवीत आमी फावो ते परी जियोंक आनी तें जिवीत ताका मानता तसलें जावच्याक तूं आमकां वाट दाखय. आमच्या मनाची नवसरणी जावच्याक तूं आमकां कृपा दी. आमच्या मागण्यां पासून एक बदल येवच्याक तूं आमकां जाणवाय दी. हालेलुया. महिमा तुका सोम्या, वाखाणी तुका सोम्या, स्तुती तुका सोम्या. हालेलुया, हालेलुया. अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका सोम्या, अर्गा तुका सोम्या. भाग्योन लुकान बरयलेल्या शुभ वर्तमाना वयलें वाचप. हांवें स्वर 17 वळी 11 ते 19 पर्यंत. जेरुसलेमाक वेता आसतना समारिया आनी गालिल्या हांच्या शिमेवेल्यान तो वाट चलतालो. एका गांवांत भितर सरच्या वेळार कोट फुटलेले 10 जाण ताका वाटेर मेळ्ळे. ते पयस उबे रावले आनी व्हडल्यान उलो मारून तांणी म्हळें, जेजू गुरुस्वामी, आमची काकूट कर. ताणें तांकां पळोवन म्हळें, वचात आनी याज्ञिकांक तुमचें आंग दाखयात. आनी थंय वेते वाटेर ते नितळ जाले. तातूंतल्या एकल्यान आपूण नितळ जालो म्हूण देखोना फुडें देवाक व्हडल्यान वाखाणीत परतून येयलो आनी ताच्या पांयां लागीं सरपट पडोवन ताका अर्गां दिलीं. आनी तो समारितान आसलो. जेजून ताचे कडेन उलोवन अशें म्हळें, 10 जाण नितळ जाले न्हय, तर 9 जाण खंय आसात? ह्या परक्या मनशा भायर परत येवन देवाची तोखणाय करतलो एकलोय दिश्टी पडलो ना. आनी ताणें ताका म्हळें, उठ आनी वच, तुज्या बावडतान तुका बरो केलो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. देवान फावो केल्ल्या बरेपणा खातीर उपकारीपण जेन्ना आमी मागण्यांत जावं उतरां वरवीं जावं हेर भाशेन आमी भेटोवन दिता तेन्ना हाका आमी आर्गां म्हणटा. 9 जाण जांकां जेजून बरें केलें ते परतून येवंक नात आनी तांणी येवन जेजूक आर्गां दिवंक नात कित्याक तांकां उपकारीपण भोगोंक ना. हो एकलो कटकार जो समारितान आसलेलो परतून आयलो आनी जेजूच्या पांयां सरपट पडलो आनी अर्गां दिलीं कित्याक ताका उपकारीपण भोगलें. आत्मीक जिवितान मोगाळ बाबणानो, जेजूचो आमी खरेपणी पाटलाव करूंक आनी एक नीज क्रिस्तांव जिवीत आमी जियोंक जाय जाल्यार हें उपकारीपण चड गरजेचें. कित्याक उपकारीपण भोगता तेन्ना आमी दिसा दिसपट्टी खाजगी मागण्यांत हें आमचें उपकारीपण उतरांनी उचारून सांगून आमी देवाक आर्गां दितल्यांव. आनी ह्या आर्गां दिनवासनेंतल्यान उपजता ती वाखाणी आमी करतल्यांव. आनी आमचो मोग जेजूक नमस्कार करून आमी भेटोवन दितल्यांव. हो मोग आमी पळयता सान लुकाच्या इवांजेलान 7व्या आवेस्परान वळी 30 आनी 6 ते 50 पर्यंत त्या वायट नांवाच्या अस्तोरे भितर. ती जेजूच्या पांयां फाटल्यान रावली. आपणाच्या दुखांनी तिणें ताचे पांय धुले, केंसांनी ते पुसले आनी ताच्या पांयांचो उमो घेवन परमळीत तेलान ते माखले. आनी हे परी तिणें आपणाचें उपकारीपण जेजू सवें मोग दाखोवन भेटोवन दिलें. उपकारीपण भोगता तेन्ना मोगाळ बाबणानो आमी आत्म्याच्या एकचारांत रावून
भावपणांत रावन, भावार्थ्यांच्या भावपणांत रावन आमी सदांच एकामेकाक जेजून केल्लें बरेपण आमी सांगतले आनी ही बरी खबर आमी एकामेका सवे आमी वांटोवन दितले. आनी हे आमी पळयता त्या मनशान केलें जाचे भितरले जेजून सबार देंवसार काडले. सान मार्काच्या वांजेलान 5व्या स्वरान वोड 1 ते 20. तो जेजू सांगाता रावोंक सोदतालो, पूण जेजू ताका म्हणटा तुज्या घरच्या लोकांशी वच आनी तांकां सांग की देवान तुजी खंय काकूत केली आनी केदो व्हडल्यो वस्तू तुजे सोबें केल्यात. आनी तो वेता आनी डेकापोली प्रांतांत सगळ्या लोकांक ही बरी खबर परगट्टा. उपकारीपण आमकां भोगता तेन्ना आमी भावार्थाच्या एकसारांत आसात, आत्म्याच्या एकसारांत आसात त्या भावार्थ्यांक आमी ही बरी खबर परगट्टल्या. देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेपण आमी सांगतले. उपकारीपण भोगता तेन्ना आमी मागदालाच्या मारिया भाशेन आनी हेर अस्तोऱ्यो जाणी जेजूचो पाटलाव केलो आनी आपणाचे दुडू आंकडो मोडोवन जेजूची आनी जेजूच्या सांगात्यांची सेवा साकरी केली, तेंच आमी करतले. जेजूच्या पावलांनी चलोवन तसो पाटलाव करून आमी सेवा साकरी करूंक पावतले. उपकारीपण भोगता तेन्ना आमी ह्या एका कोडकारा भाशेन जेजूच्या पांयां सरपट पडून आमचें जिवीत ताका समर्पण करतले आनी आमी ताच्या एकवटान भितर सरतले आनी सदांच आमी ताच्या एकवटान रावन तो दिता ती सोडवण आनी एक नवें जिवीत आमी जोडून घेतले. आनी शिकी उपकारीपण जेन्ना एका मनशाक भोगता तेन्ना ताचें सगळें जिवीत अर्गां दिनवासनेचें जिवीत जावंक पावता, अर्गां दिनवासनेचो योद्न जावंक पावता. सान पावलू कोरिंतकारांक बरयल्ल्या 2ऱ्या चिटेन 5व्या स्वरान वळी 14 आनी 15 हांगासर म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग थार दिना, कित्याक एकलो मेला जाल्यार जियेतात तांणी आपणा खातीर जिवंक न्हय, पूण आपणा खातीर जो मरोन जिवंत जाला ताचे खातीर जियोवच्याक. आनी हें जातलें आमचें जिवीत जें जेजूक समर्पण केलेलें आसा आनी जेजूचे महिमे पासून आमचें जिवीत खरेंच अर्गां दिनवासनेचो योद्न जातलो, साक्रिफीस जातलो. तर मगाळ बाबनून सान पावलू तेसलोनिकारांक बरयल्ल्या 1ल्या चिटेन 5व्या स्वरान 18वे वळीन म्हणटा तें, जाता तें जावं, सदांच आमी देवाक आर्गां दिवया. कित्याक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तांणी तशेंच केलेलें देवाक जाय. तर ह्या वेळार मगाळ बाबननो आनी खेरीतपणी सदांच आमी देवाक आर्गां दिवंक एक कृपा आमी मागोया. आमी सदांच देवा लागीं हे आनी तें मागता आनी आमचें केन्नाच काबार जावचें ना. आनी जेजून पासून म्हळ्यार तुमी मागात, पूण सांगाताच मगाळ बाबननो आमी सदांच आर्गां दिवंक जाय. आनी हें जेजून पासून केलें. जेन्ना जेजूचे शीस 70 जाण जांकां जेजून मिसावांक पाठयले ते परतून येवन बरी खबर सांगतात तेन्ना आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, सांत लूक आमकां सांगता, जेजू आत्म्याच्या खुशालकायेन भरलो खंय आनी आत्म्याच्या खुशालकायेन भरून सोम्या जेजू क्रिस्तान बापाक आर्गां दिली आनी म्हटलें, बापा ह्यो वस्तू
तुवें धाकटुल्यांक नेणाऱ्यांक तुवें उक्त्यो केल्यो आनी जाणाऱ्यां तावन आनी शाण्या तावन लिपोवन दवरल्यो म्हूण तुका अर्गां दिता, कित्याक ही जावन आसा तुजी कृपा. आमी ही कृपा देणें मागोया मागाळ बाबणान. सदांच आमी देवाक अर्गां दिवं. हे पवित्र आत्म्या, आमच्या जिवितांत तूं देव. देवान आयज पर्यंत आमच्या जिवितांत केलेलें बरेंपण तूं आमकां दाखोवन दी. आनी आमच्या काळजांत आनी मनांत देवाचो मोग आनी देवा सगळें उपकारीपण उमाळून येवं दी म्हूण आमी मागता. आनी ह्या उपकारीपणान सदांच आमी देवाक अर्गां दिवंक आनी दिन वासूंक तूं आमकां शिकय. ये पवित्र आत्म्या. रिबाहारा रामाकेरी रामाहारा रिमाहारा इशिकिदिरी रामाहारा सिदी दिदीरा रिखेरी रामाहारा शिकिदिरी रामाकेरी रामाहारा सिदी दिद्या दादारा रिखेरी रामाहारा सिकिदिरी रामाहारा शिकिदिरी रामाहारा सिकिदिरी रा लिबाहारा रामाहारा महिमा तुका सुम्या. अर्गां तुका जेजू. तुवें आमकां आमच्या जिवितांत सबार बरेंपण फावो केलां. आत्मीक बरेंपण, भावार्थाचें देणें, काळजा मनाचें बरेंपण, सुसेग आनी समाधान, बरी सावध भलायकी, आमच्या कुटुंबांत एकवट, फुडाराचें बरेंपण, सर्व रितीन तुवें आमकां तुज्या आशिर्वादांनी आनी बेसांवांनी भरल्यान देगून सोम्या आमी तुका अर्गां दिता, वाखाणटा, दिन वाजता आनी आमी तुजी स्तुती करता. रिबाहारा रामाहारा केरियला महारा शिकिदिरीरा रिबा केरियला महारा सिकिदिरी रामाहारा सिदिरे रामारा रा 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 रा. अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या, अर्गां तुका सोम्या. देव बरें करूं मागाळ बाबडनो. तुमी ही शिकोवण आयकोंक वेळ काडटात देखून ह्या शिकोवणे वरवीं खरेंच आमी आत्मीक जिवितांत जेजून आमकां दिल्ल्या ह्या नव्या जिवितांत आमी वाडोवया आनी बेगीनूच आमी आमच्या मागण्याच्या जमतीन एकठांय जावन दिनवासने सो योद्न आमी देवाक भेटोवन दिवया. देव बरें करूं. सोम्याक जेजू क्रिस्ताचो उजवाड आनी ताचें जिवीत तुमचे सोबे आसूं.